नमस्कार इश्टानो. आयचो व्हिडिओ काडचेले खाशेलें कारण म्हटल्यार TCP डिपार्टमेंटान 17 ऑगस्ट 2023 एक गॅजेट काडलेलें. त्या गॅजेटान तेंच्यांनी अशें सांगलां की पेडण्या तालुकाचो खंय झोनींग प्लॅन तयार केला सरकारान आनी तो आतां लोकांच्या इन्स्पेक्शन, सजेशन, ऑब्जेक्शनाक लागून सद्याक तेंच्यांनी पेडण्या TCP डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसान आनी पणजे तेंच्या हेडक्वॉर्टर्सान अशे 2 जाग्यांचेर दवरला. तो प्लॅन जो केला तो GIS बेस्ड सिस्टमांतल्यान केला खंय तेंच्यांनी. एक स्काय ग्रूप म्हणून खंयच्या तरी एका कन्सल्टंटाक घेतला, तेंच्यांनी तो करून दिला. ह्या झोनींग प्लॅन करपाचो तेंच्यांनी खंय TCP बोर्डान डिसिजन घेतलेलें 11 ऑगस्ट 2022. तांकां एक्झॅक्टली 1 वर्स लागलें तो प्लॅन करपाक आनी आतां तेंच्यांनी तो प्लॅन केला आनी TCP डिपार्टमेंटांनी थेयला 2 जाग्यांचेर. पेडण्याचो म्हणटा पेडण्यान दवरला आनी पणजे हेडक्वॉर्टरान दवरला. आमी 17 तारखेक जेन्ना गॅजेट येयलें TCP वेबसायटीचेर वचोन पळय जाल्यार TCP वेबसायटीचेर प्लॅन ना. म्हणून आमी TCPक बरयलें की तुमी हो प्लॅन अपलोड करचो म्हणून. तेज्या उपरांत 2-3 दिसांनी तेंच्यांनी तो एक PDF डॉक्युमेंट काडला आनी अपलोड केला. तितूंतल्यान कांयच समजना. म्हणून हार्ड कॉपी आतां जे तेंच्यांनी डिपार्टमेंटान दवरला ते वचोन पळोवचे लोकांनी. PDF जो आमी पळयल्लो तेजे वयल्यान अशें दिसून येता की पेडण्यांक हेंच्यांनी आतां कामीण केला म्हणून. कित्याक तर तो प्लॅन सगळो हळडुळोच केला, येल्लो. आनी येल्लो कित्याक केला? कित्याक तर ह्या फावटी सेटलमेंट झोन रेजिडेन्शियल एरियाज येल्लो मार्क केल्लेले आहा. कलर कोड जो त्या झोनाक यूज केला तो येल्लो रंगाचो आसा. म्हणून आतां पेडण्यांक हे असले जेन्ना नालायक लोक आसतले सरकारान, BJPची सरकार म्हटल्यार ती तसलीच जाल्लेली आसा, तेन्ना आमच्या गोंयाक दुयेंत लागतलेच. तर तो आतां पेडण्या तालुकाचो जो झोनींग प्लॅन पळय जाल्यार कामीण जाल्लेले सारकें दिसता. सगळो हळडुळोच करून उडयला तेंच्यांनी. कित्याक जागे विकतले खंय ब्रोकर न्हू हे. सरकारान बसला ते सगळे रियल इस्टेट ब्रोकर्स, मंत्री, आमदार बीन. सो आनी अशें आयकून येता ह्या प्लॅनांतल्यान जे आमचे थोडे मेंबर्स गेल्लेले पळोवपाक ते प्लॅन. मांद्रेचो जो आमदार आहा तेणी जे फाटल्या दिसांनी प्लॉटींग केल्लेले जागे ते आतां रेजिडेन्शियल बीन म्हणून घातला अशें दिसून येता त्या प्लॅनान पळयत जाल्यार. सर पेडण्याकारां कडेन मागता, तुमच्या तालुकाचो विशय आहा, पेडण्यां विकपाक काडला अशें दिसता आतां होलसेलान. इल्ले करून तांकां विकपाचें ना म्हणून होलसेलान विकपाक काडला असो दिसता हो प्लॅन पळयत जाल्यार. तशेंच बाकीच्या लोकांकूय सांगता, कित्याक हो पेडण्या तालुका पुरती मर्यादीत लिमिटेड उरचोलो ना एक्सरसायज. हे बाकीच्या तालुकांनी वचपाचें आसा. सत्तरी, बिचोले, सालसेत सगळे अख्खे ते आतां झोनींग प्लॅन करतले. सरकाराक अशें सांगपाक गरजेचें सुद्दां दिसना की रिजनल प्लॅनाच्यान झोनींग प्लॅन कित्याक. झोनींग प्लॅन करता कोणी रिजनल प्लॅन उरतले काय रिजनल प्लॅन वयतले झोनींग प्लॅन उरतले. कितें प्लॅनिंग कितें करतात हें सरकाराक सांगूंकशें दिसना. कित्याक तर जे दिल्लीच्यान जे रेड्डी बिड्डी बॅगां घेवन येयल्लेले आहा पळय हे सगळे प्लॅनिंग तांकां लागून चल्लां. आमचो TCP मिनिस्टर वेल नोन रियल इस्टेट ब्रोकर. सो हे गोंयकारांक लागून प्लॅन केला असो दिसत ना. हे फक्त रियल इस्टेट लॉबी, तेंचे जे क्लायंट आहा, कस्टमर्स आहा, VIP जे बॅग घेवन येता केस टू केस बेजीस, तांकां सरसकट वांगडाच गोंय विकपाचें प्रकरणशें दिसपाक लागलेलें आसा. म्हणून हे झोनींग प्लॅन नाल्यार जर हेजे अल्टरनेट कितें आहा, व्यतिरिक्त कितें आहा जाल्यार सरकारान समजोवपाचो प्रयत्न करपाचो लोकांक. तसो करूंक ना. आनी रियल इस्टेट ब्रोकर थंय मिनिस्ट्रीन बसला, सरकारान बसला म्हणटकोणी इवन पेडण्याचे आमदारूय तितूरलो तो मांद्रेचो आमदारूय पयलीं रियल इस्टेटांतलो. सो हे फक्त आतां गोंय विकपाक कशें मेळटलें आपल्या VIP कस्टमरांक तितलोच उद्देश घेवन प्लॅनिंग चल्लेलें आहा. पेडण्याकारां कडेन मागता, वचोन पंचायतीन म्युनिसिपालिटीन विचरा, तुमकां येवन असो प्लॅन करता म्हणून कोणी सांगलेले समजयल्लें काय ना तें विचरा. तुमकां समजोंक ना, डेटा तुमच्या कडल्यान घेतला जाल्यार त्या कन्सल्टंटाक डेटा खंयच्यान गेलो, खंयसर कितें आहा, कित्याक जाय, खंयचो डेटा एनालिसीस करून प्लॅनिंग केल्लो, हे सगळे प्रश्न तुमी गांवच्या लोकांनी वचोन हांकां विचारपाक जाय. नाल्यार तुमच्या गांवानूच तुमी भायले जातल्यात गांवच्यान
आनी ही सरकार काडून काडून फक्त आपले रियल इस्टेट इश्टांक आमचें गोंय काडून सोंपयतली. तर मागता पेडणेकारांनी जो सद्याक प्लॅन आहा तो आपल्या तालुकाक लागून कितें प्लॅन केला तो पळोवचो. बाकीच्या लोकांनी ह्या प्लॅनार वचून लक्ष मारचें, कित्याक फुडें दुसरें म्हटल्यार तुमचो प्लॅन येवपाचो आहा. सो अंदाज लावन घेवचो पेडण्या तालुकान कितें प्लॅनिंग केला तो. लेजंड्स पळया कितें कितें आसा, कसो कितें प्लॅन पळोवपाचो तो समजोन घेया. नेक्स्ट तुमच्या गांवचो तुमच्या तालुकाचो प्लॅन येवचलो आहा. तो सद्याक पेडण्या विकपाक काडला. फर्स्ट नंबराचेर पेडण्या आहा, बाकीचे तालुका आतां फाटल्यान येवपाचे आहा. पळोवन घेवचे, मातशे त्रास घेवया, कित्याक आमचो गोंयचो गांवाचो विशय जाल्लो आहा. देव बरें करूं.